डॉक्युमेंटा बगर आयज मया कोणी घर बांधले जाल्यार ते डेमोलिश जातले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तंबी दिल्या. कायदो केल्या उपरांत कस्टोडियन प्रॉपर्टी खूब जाणांनी एनक्रोच करपाक सुरवात केल्या. कस्टोडियन प्रॉपर्टी आतां सरकारी मालकीची जाल्या. तुमची मालकी आतां आसात जाल्यार जमीन तुमकां मेळटली, ताणें मयेकारांक सांगलें. तिखाजन मयेच्या विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थेच्या महामाया हायस्कुलाचे इमारतीचे नूतनीकरण केलां. त्याच्या उक्तावणाच्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकीत त्याचे उक्तावण जालें. त्याच्याबरोबर मयेचो आदलो आमदार आनी संस्थेचे संस्थापक हजर आसले. मुख्यमंत्र्यान एकच डॉक्युमेंट घेवपाक सांगलां अशें परत परत सांगलें असलें तरी प्रत्यक्षात जिल्लोधिकारी एका परस चड डॉक्युमेंट्स मागतात अशी मयेकारांच्यो कागाळी आसात. विशेष म्हटल्यार थारावीक लोकांक क्लास 2 सनदी दिवन सध्या ही प्रक्रियाच बंद केल्या. त्याच्यानी म्हटलं की 2 डॉक्युमेंट नाका, 1 डॉक्युमेंट जाय म्हणून आम्ही तेजेरूय एग्री झाले. 1 डॉक्युमेंट इयर म्हाका आत्ता याद ना, आम्ही कायदो हाडला तेच्या पयलींचे वर्स ते बरोबर आसा 2000 काय हांव डिटेलान वताना तितून, पण 1 डॉक्युमेंटाचेर आम्ही एग्री जाल्या. बट विदाउट डॉक्युमेंट जर आता कोणी घर बांधला आसत जाल्यार ते डेमोलिश जातले, परत आमदाराकडे वचूं नाका. हांवें स्पश्ट सांगता कित्याक आम्ही पहिला कायदो येयल्या उपरांत खूप जाणांनी कस्टोडियन प्रॉपर्टी एनक्रोच करपाक सुरवात केली. ज्याच्या कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना एनक्रोच करून दुसऱ्यांक विकपाची ही प्रवृत्ती बळोवपाक लागलेली आसा. सरकार खपून घेवचें ना. ही कस्टोडियन प्रॉपर्टी सरकारी मालकीची आसा. तुमची मालकीची जी आसा, तुमचे डॉक्युमेंट आसा तुमकां मेळटली, तितून तूं मात्र शंका ना. हांवें कित्याक म्हणटा, आमच्या तकलेन आसा. ह्या निमतान काय जायना, मयेचे कस्टोडियन वाठारांतली घरां आनी शेतांय अजून रेग्युलायज जावंक नात हें मुख्यमंत्र्यानच जाहीरपणान मान्य केलें. सनदी दिल्यात वा दितले त्यो क्लास 2 हें सांगपाक मात तो विसरलो. त्याच बरोबर क्लास 2 भितरल्या लोकांचे हक्क आनी मर्यादा ताणें स्पश्ट करूंक नात, जें मयेकारांक अपेक्षीत आसलें. गांवांत हाडप, गांवच्या लोकांचो विकास करप हें तितकेच म्हत्वाचें आसा. आनी निश्चित रित्या हांव परत एकदा म्हणटलो की कितलीशीच तरांची तुमची शेतां रेग्युलरायज करपाचो विशय पेंडींग उरला. घरां सोंपना फुडें शेतांय रेग्युलरायज करपाचें काम आमी घेतले. पण ती शेतां विकपा खातीर न्ही, तर ती शेतां लावपा खातीर आसा. त्या खातीर ती शेतां लावपाक आतां पासूनच सुरवात करात. आमी जे सदांच म्हणटात की वेगवेगळे विशय आसतले, हांव अशें म्हणटा मयेचो पुराय कायापालट करपाचें आपलें सपन आसा. मुख्यमंत्र्याक खंय आपल्या सांखळी मतदारसंघाबरोबरच मयेचो कायापालट करपाची तळमळ आसा. मयेचो आमदार पेमेंद्र शेट्टीन सांगलें. ऐकात. पूर्ण सहकार्य ह्या मय मतदारसंघाक लाभात आसा. हांव जाहीर रित्या सगळ्या आमच्या मयेकार भावा भयणांक सांगूंक सोदता, ह्या शैक्षणीक संस्थेकूच न्हू तर पुराय मतदारसंघाचे जो कायापालट करपाक जायो तो झपाट्यान कायापालट करपाचें स्वप्न जे आमचे आसा आनी ताका हातभार आनी तेको पूर्ण तेको मनानसून जे तळमळ आहा. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.